लोकशाय रे बाबा लोकशाय खेमानीला लोकशाय जशी पेदरुल्या पाटात लागलुली गाय खेमानीला लोकशाय जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलुली गाय रामुल्या गोग्यात शामुली गाय लोकशाय अरे दत्तू आप्पा म्हणजे तुमच्या भशेन न रे हा हय अरे तू म्हाका एक सांग हांव इंग्लिश उलयता काय कोंकणी उलयता रे हा मागीर म्हाका आमंत्रण इंग्लिशींतल्यान कित्याक तुमी कितें करतात म्हाका कांयच कळना हें दत्तू आप्पा कित्याक भेटप तापार जाता आनी प्रेशर वाडोवन घेता तो फट्टेन पयलींच सांगला कोणाचेर तापता जाल्यार व्हडल्या आवाजान उलोव नाका म्हणून आगो तू मातशें ओगी राव आ तुका न्हय रे तुका न्हय तूं उलय तूं उलोव नाका तुका हांव कितें सांगता तें फक्त आयकत राव हय अरे नागेश बाबाचो 80वा वाडदिवस मरे आ 80th बर्थडे मागीर तुका आमंत्रण म्हाका धाडपाचें आशिल्लें जाल्यार तें कोंकणीन धाड मरे तूं इंग्लिशीन आमंत्रण कित्याक धाडटा आ हांव तुमच्या केन्ना भाशा सुरक्षा मंचाच्या भानगडीन पडला ना मरे पूण हांवें म्हाज्या आवय भाशेचेर खूब मोग केला हांव थंय वफादार आसा मागीर तूं इंग्लिशीन कशें धाडटा म्हाका आमंत्रण आनी तुवें धाडूंक नाशिल्लें सुद्दां मरे हांव त्या वाडदिसाक येवपाचो म्हाका त्या आमंत्रणाची गरज आसली ना कळ्ळें आं दत्तू आप्पा कित्याक भेटप तापता आनी जिवाक त्रास करून घेता आगो अमृत्या तुका दत्तू आप्पाच्या मुळो जिवाक जी तळमळ जाता पळय ती कळना शांत राव उपयोग कितें आगो नागेश करमली केदो मनीस गो व्हडलो फ्रिडम फायटर कवी लेखक कोंकणीचो खामो आनी ताज्या वाडदिसाक हे म्हाका आमंत्रण इंग्लिशींतल्यान धाडटा कितें चल्लां गो वा जायना सारको चल कदापि सहन करचो ना दत्तू आप्पा हें शे ताळो सुद्दां सुकलो दत्तू आप्पा तुमकां गंजन आले घालून इल्ली च्या हाडू नाका फक्त सादें उदक हाड चल बरें हाडटा अर्थ शून्य भासे मजहा कलही बनाता दत्तू आप्पा कितें रे मराठी कातर शे रे बसते हांव अरे दत्तू आप्पा पळय हा तो कोंकणी मोगीच रे पूण म्हाका एक सांग हालीं कोंकणी नवी कांतारां कोण रचता रे कोंकणी पदां कोणें रचल्या दत्तू आप्पा तुजें बरें सगळ्या मरे आजकाल पदराची आस लागल्या घे दत्त बसते हांव मृत्या आगो हे कितें गो हे कुळागरांतल्या फोण्यांतलें कितें धवळ रेब्यांतलें उदक हाडलां मगो सारकें खोदूळ कशें शी कितें नितळ ना उदक सुद्दां नितळ ना सगळे कडेन भेसळ हांव कितें करूं दत्तू आप्पा नळांतल्यान तसलेंच उदक येता तियारीच्या कालव्याक खावटे पडल्या खंय दत्तू आप्पा शेताक काबार आनी 2 म्हयने लेगीत मरे उदक मेळपाक ना अरे बाबा बोसत्या ते खावटे पडल्या पळय ते बाबत कामाक लागून पडल्या सगळेच मरे बाबत जावपाक लागला आगो सगळ्या सिस्टमीकूच खावटे पडूंक लागल्यात खंय कितें सारकें आसा सरकार सिमेंट आनी पुनिया सारकें आहा मरे काय तेकाय खावटे पडल्यात रे थुमेका बोसत्या असले नाका जाल्यार सकाळ फुडें उलोव नाका पळोवया आगो अमृत्या ताजेर तूं गांव घेव नाका गो आतां सगळ्याकूच खावटे पडपाक लागल्या सगळी बुन्याद आहा पळय तीच मरे पिड्ड्यार जाल्या काका पयर सांगतालो म्हाका हे हांगा पळय कितें चल्लां तें सोंसपाचें ना म्हणून खंयचरूच लिकेज नासतना कामां जायना दत्तू आप्पा काका म्हणजे बोमाचो तितीव कितें रे हय बोसत्या आमचो मरे काका फाल्यां मुंबय चल्लो आदले गोंय मरे आतां आदले उरूंक ना म्हणून मरे काकाचो जीव सामको खंती जाला कासावीस जाला आमी मरे आयज काकाक मेळपाक वतली आगो ते सुके बांगडे बी ताका दिवपाचे ते घेतल्या मगो तुवें व्हरपाक हय पणसाची भिकणांय घेतल्या काकी खंय पणसाची भिकणां घालून मुंबय रोस करता न्ही तेन्ना बांगड्याची खंय किसमुरूय करता आनी मुद्दाम मरे बोसत्या याद दिन ती म्हाका फोन करून सांगता दत्तू आप्पा तूं कातार म्हणटाले पळय ताचो मिनींग कितें रे
अरे बोसत्या ते काकानूच आमकां शिकयला. होय हय. अर्थ शून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा. म्हणजे कितें जाणा मरे, लायफान मरे ही पळय किजिलां तियात्र नाटकां चलतात पळय तेका मिनींग ना कळ्ळें. तें चड पाड धरून चकली चड चितली जाल्यार मरे चड विरार जाता अहें काका म्हणटा. आनी तो बेजार जाता पळय तेन्ना ही कांतारां म्हणटा. ते बरें आहा दत्तू अप्पा. अरे त्या पिक्चरान रे आमिर खान ऑल इज वेल म्हणटा पळय तशें. आगो अमृत्या त्या आगो सिनान तर कोण न्हू तो एक आतार म्हणून कमॅच करतलो. नाका रे बाबा. अरे तुम्ही मराठीची मरे त्या वाट लायतले कळ्ळें. पयलींच ते मराठी अकादमीन पळय फुडें गेल्या ताणें सरकाराक मरे खरंच काडल्या. तुमी आनी ते म्हणनाका नाल्यार तुमी कितें म्हणटले आर्ता सुज्य भाशे. तसले बाबा कांय करूंक वचूं नाका. आमी आहा ते बरें आहा. बरें बरें. आणि तूं जर अशें कितें म्हणशी रे जाल्यार मरे ते मराठीवाले मरे ऑब्जेक्शन सॉरी तुजेर मरे हस्तक्षेप करतले मदीं आनी बोवाळ जातलो भेटत कळ्ळें. तूं आनी ते म्हणपाच्या भानगडीन पडूं नाका. हांव म्हणटा तोच बरा. अर्थ शून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा. बोसत्या अर्थ शून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा. धर्म न्याय नीती सारे खेळ कल्पनेचा. अर्थ शून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा. वा बरे पद सुचले तुका. सुचलें कितें मेनू सामको जड जाला जड. सामकें मुयो भरल्या काय कितें मेनवान अशें दिसता. आगो त्या उसगांवां तेका माळयान माळी म्हणजे कोण झाडांक फुलांक उदक घालून तांकां वाडयता. ताणें त्या शाळेंतल्याच एका 4 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केलो. शी 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 आनी कितें म्हणत आमचो बाबा म्हणटालो गांवांतले सगळे घरान येता म्हणून. तो मेलो बाबडो. आयज जर जिवो आशिल्लो तोंडपाचो सगळ्या जगा वयले गोंयान येता म्हणून. आता आदल्यो गोंयच्योच यादी काडून आमी रावपाची हांगा. दुसरो ताका उपायच ना. आतां आमच्या हातान कांय ना. शी. आगो तो दोत्तू आनी अमृते येता म्हण ते खंय पावली. ती हरशी वेळार येवपी गो. येतलो. ट्रॅफिकान अडकले आसतली. आयलो जाल्यार येतली गो येतली. कित्याक आयले जाल्यार एक भेट जातली. खूब वर्सां जालीं मेळ्यार सामकी. येतली येतली. ताजे पयलीं हें आमचें सँड्रा बाय येतलें. हय अशें सँड्रा बाय अशें. तूं वळखता तूं वळखता. हांव वळखना ताका. कॉम्पिटिशनान फर्स्ट प्रायज घेवन जिखलां. अशें अशें हय. जातली वळख ते आतां. म्हज्या फाटल्यान आसात ताजे शाळेन यो म्हणून म्हापशां. आमकां आतां वचपाक वेळ आसा. आमी आतां गोंय मुंबय फाल्यां वता. हय चल्ली. मुंबय वता म्हणजे कितें करप तर. ताका म्हणल्यार फुडले खेपे घेता आनी तुमच्या शाळेन सारकें लोकांक भुरग्यांक सगळें शिकयता. तुमीच तर फाल्यां मुंबय वता म्हणून हांव आज आयला हे पळय. आतां सँड्रा बाय येवपाचेंच जालें. हाय. सँड्रा बाय आयले तूं यो 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 यो. ना गो यो गो. तूं आमचे उपर बायेचें मुगो. बस हां बस. आगो दोत तूं केन्ना कोणाक बरें उलयलां तुवें आयकलां. कोणाचेंच बरें उलयना. तुका सँड्रा म्हणटकूच ताजें कितें कौतूक करीत आसता कौतूक करीत आसता. तोंड दुखलें तरी चालूच आसा तें. इतलें तूं बरें भुरगें. पूण अंकल आमच्या गोंयान ह्या चलयांक इतली इनसेक्युरिटी कित्याक जाता ताचेर उपाय कितें. हय काल हांव बसीन गेल्लो गो. बसीन जर पळयत ते चलयो आनी बायलांक इतलो त्रास. बसीन हांगा बरयल्लें आसा बाजू ओन्ली फॉर लेडीज म्हणून. सो दादले बशिल्ले आशिल्ले बरे भुरगे कोणूच उठना. काल हांव गेल्लो ट्रान्सपोर्टच्या ऑफिसान गेलो. कदंबाच्या बस स्टँडार गेलो. त्या सगळ्या व्हडल्या व्हडल्या साहेबांक सांगलां की कंडक्टरांक सांग ज्यो बायलांच्यो सिटी आसा पळय त्या बायलांकूच दवरपाच्यो म्हणून. जातलें आस्ते आस्ते सुदारणा जातली. पूण कोणाक त्रास करपाची पासून गॅरंटी ना कारण टायम हॅज चेंज्ड अंकल. काल हांव म्हापशां गेल्लो. तें लॅक्चर दिल्लें. ते लॅक्चरान हांवें सांगलें आतां बायल ल्हान भुरग्यांक आनी चलयांक सेल्फ डिफेन्सचें ट्रेनींग कितें दिवंक जाय म्हणून. सेल्फ डिफेन्स म्हणजे कितें जुडो नंतर कराटे रॅसलिंग अशें कितें तरी भुरग्यांक शिकप म्हणजे ती आपली तरी हें सांबाळून घेतली म्हणून. तूं
तुमच्यो गजाली चलून या हांव सरबत घेवन येता. यो यो यो. पूण अंकल हाचें कारण कितें? ते कारण कितें म्हूण सांगतलो ही मिडिया म्हणटा मुगो ती मिडिया कितें तिखट मीठ ल्हान सगळें दुसऱ्यांक दाखयता त्यामुळे लोक खवयटात भुरगे वायट जातात कितें जातात ताचेर उपाय म्हणजे कितें ताका आतां दुसरो उपायूच ना मोबायल आयले मोबायलचेर इंटरनेट आयले ताचेर कितें कितें कारणां शिवाय कितें हें करतात पळय सगळें वायट जालां सगळें आनी टीव्हीचेर जे सिरियल जातात तातूंत सगळे मारामारी झगडी हेंच चड दाखयतात तर त्यामुळे भोवते लोक बिगडटात सामके ल्हान भुरगे तेजे तकली फिरतात आनी ते वायट सगळें घडत आसता. आगो हा ही पळय आयली दोत्तू आनी या बस बसा बसा. दत्तू अप्पा तुमकां पळोवन बरें दिसलें. थँक्यू. हे तुमकांय बी. अरे दत्तू हे सँड्रू बरेच हुशार भुरगे मरे काळजी करता गोंयच्या लोकांची खूब काळजी तयार करता बरें भुरगे. अंकल आय एम फ्लॅटर्ड बाय युअर प्रेज. पूण तुमी आमच्या शाळेन केन्ना येतले गायड करपाक? अमृत्या हें सरबत दी हा तांकां. तुमकां हाडूं इल्लेशें नाका 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 आमी सरबत घेना घे काका. नाका नाका तू घे तूच घे. आगो सँड्रा फाल्यां काका चल्लो मुंबय. आनी बॅग बी भरून जालें तर? हय बॅग भरून जालें पूण सँड्रा हांव येतलो मग आतां थोड्या दिसांनी चड करून मे म्हयन्यान येतलो मागीर जून म्हयन्यान तुज्या इस्कॉलान येता हां प्रॉमीस सामकें. आनी काकान उतर दिलें म्हणजे तें गॅरंटीड कळ्ळें मुगो तो उतराक शेर इज नॉट ए पॉलिटिशियन राजकारणी न्हू तो. बरें तर अंकल आतां वयता. यो सँड्रा बाय यो यो तुमची जर्नी बरी जावं. हय थँक्यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू. काकी ही घे पोती. दोन वेळा हे कित्याक हाडूंक जाय अमृत्या? आगो. हे आनी आयला आमी फाल्यां मुंबय वता म्हणून ताणें इतलें हाडलां काय बरप कशें तें? हांवें चड हाडूंक ना गे म्हापशेच्या बाजारांतले सुके बांगडे गालमो आनी इल्ले बिमलाचे लोणचें हाडला तुमकां. बांगडे हाडले ते बरें केल्या ते जाय. तुमचें हें प्रेम मरे आमकां दिसान दीस तन्ने करता जवान करता. म्हणूनच तर काका आतां तूं सँड्रा कडेन बरो माये मोगान उलयलो नाजाल्यार आतां कितें जाता मरे जाणटे जातकूच थोडे लोक भुरग्यांक मूर्ख करतात. हें घे पुस्तक हाडलेलें तुका पळोवपाक. अरे अरे वा बरें छापलां मरे हे शिला कुळमकर मुलुंड्याक रावता मरे. हय आनी आमी केन्ना प्रोग्रामाक दादत बी गेल्यार दिसल्यार धांवत येता आनी आमची चवकशी करतात. बरें मनीस. काका आमी गेल्ली त्याच्या प्रोग्रामाक संजू वेरेकारान खूब आदार केलो शिलाबाय. अरे संजीव वेरेकरांचें पुस्तक ते फाटल्या कितें दिल्लें मरे. हय अरे बरे कविता सामके जिवंत सामके. त्या दिसा ताणें मरे बरें भाशण केलें खरें तें उलयलो तो. लेखक म्हणजे आपले विचार मांडपी ताजे विचार आचरण लोकां मुखार येवंक जाय जाल्यार तो स्वता शुद्ध आसूंक जाय. कला लेखन कलाकार बी ते मागीर म्हणून लागलो. दुसऱ्याक मरे काका आदार करपाची वृत्ती आमकां तेजी आवडली ना जाल्यार मरे फकत हांव 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 म्हजे 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 काळाचे खाजे. तूं गोंयांत आतां हें स्वताचो स्वार्थ बरोच वाडला आनी म्हाका आश्चर्य दिसता फाटल्याच म्हयन्यान स्वामी विवेकानंदाचो 150वो वाडदिवस जालो. 8 दीस वर्तमानपत्रांत इंग्लीश पेपरांनी स्वामी विवेकानंदाचे प्रोग्राम खंय जाता पळय ते सगळे येताले. आमच्या ल्हानपणांत आमी केन्नाच आयकूंक ना. पूण स्वामी विवेकानंदाचे इतले तुमी प्रोग्राम करतात उत्सव करतात पूण ताणें कितें उपदेश केला पळय तें मात्र विसरतात. स्वामी विवेकानंद म्हणटालो तूं जें कोणाक दिता पळय तें तुका सदांच परत येता कळ्ळें. तूं मात्र दुसऱ्याचें घेता कळ्ळें तें मात तुजे कडेन केन्नाच उरना दत्तू कळ्ळें. हय हां